मुरगांव नगरपालिका बाजारांत वचत थंय सामान विकपाक थळावो लोक बसता. रस्त्यारच सामान विकपा खातीर बशिल्ल्यान येरादारीक त्रास जाता. मुरगांव शारांत नितळसाण आनी पद्दतशीर आसचें म्हूण फळां विकपा खातीर बसतात तांची तात्पुरती सोय पोरन्या नुस्तें बाजारांत जागो दिला. जागो नवीन आशिल्ल्यान लोक बाजारांत भितर सरनात. तशेंच कांय जण अजून रस्त्याचेरच सामान विकपाक बसतात. देखून आमचें सामान घेवपा खातीर कोण येनात अशें विक्रेते कागाळ करतात. आतां ही जळमळीक बसता न्हू तांकां बाबड्यांक गिरायक खंयचें जातलें. ती सगळीं हांगा एकीच कडेन बसोन सगल्यांक हें करपाक जाय आनी तांकां गिरायक मागीर सगल्यांक मेळटलें न्हू सारकें. तें बंद करपाक जाय. भायर बसता ते लोक सगलो. हांव कितें म्हणटा ते गाडी आहाय न्हू एकाक 10 गाडी जाले 10,000 गाडी जाले तितली म्हण भायर हे पार लायले जाल्यार हिंग कोण भितर येतलो. सगळे म्हणटा एक सायडीक गेले जाल्यार सगळे एकठांय बसोवपा जाय न्हू. तेश कोन्न हांवें सांगला यो आनी ते भाशेन तुमी करयाय म्हूण. एक दोग जाणां हाडले हिंग गिरायक कोण येतलो कोण येवचें ना आनी दिसय बी पडना. सायडीन हे ब्लॉक आहा दिसती पडना. आतां आमकां सांगलां अशें गेटी न्हय सद्दन न्हू ते गेटी दोन घालून दिता म्हणून सांगलां. मागीर पेंटींग करता म्हणून सांगलां आनी लायटींग करता म्हणून सांगलां. टायल्स घालता आनी तुमकां बरें मार्केट करून दिता म्हणून सांगलां. आता तुम्ही कितें मागता तुमी? आमी काय म्हणना बरें करून दिल्यार आमकां बसपाकच जाय न्हू. हे बसोवच्याच साठी केला न्हू. मागीर सगळे बरें आतां बसांक लोक कुसकारतात कित्याक भायर गिरायक जाता भितर गिरायक येयना. लोकां 4 दिवस कोणाक मातशें भायरच जर मेळना जाल्यार भितर लोक येतलोच न्हू. भायर मेळटा म्हणून गाडये वरसून पांय थंय उतराच्या पयलीं दी म्हणटात 2 नाल्ल दी म्हणटात भाजी दी म्हणटात केळी दी म्हणटात. लोक घेवन वयता न्हू. मागीर तांकां मार्केटात येवपाची कांय गरजच ना पडना. तांकां आनी गरज कसली पडटा. ती गरज लागा सारकी तुमी करूंक जाय. तुमचे कडेन काम ते आमचे कडेन न्हू ते. आमी कितें करतलो. आमकां एका जाग्यार बस म्हटल्यार आमी बसतलो. रस्त्याचेर लोक सामान विकपा खातीर बसताले तांचो येरादारी करपी गाडयेकारांक त्रास जातालो म्हूण तांकां पोरन्या नुस्तें बाजारांत जागो दिला. कांय दिसांनी पोरन्या नुस्तें बाजाराचें सुशोभीकरण करून सगळ्यांक एकठांय हाडटले अशें नगराध्यक्ष क्रितेश गांवकारान सांगलें. हय वेजिटेबल मार्केटान जर वतलो जाल्यार सगळे रस्त्यार येताले ते हांवें तांकां काडून मातशें भितर घालपाक लायला सो दॅट मुवमेंट आमचो पब्लिकाचो मुवमेंट फ्रिली जावपाक जाय. एवरी टायम आमकां लोकांची कंप्लेन येताली तुमच्यान रायट ऑफ इन्फॉर्मेशन येताली खूब येताली कंप्लेन म्हणून ताका लागून आमी आयज हो ड्रायव्ह स्टार्ट केलो आनी ऑलरेडी आमी एनक्रोचमेंट काडले आसा तुमचे आनी दीस वील कंटिन्यू. आमचें मेन इंटेंशन आसा कितें जे वेंडर्स हे जळामळार अशे बसले आसल्यार स्प्रेड जावन बसले आसा तांकां अंडर वन रूफ हाडपाचें. कित्याक हे आमचे चडशी खूब तेंपान बसले लोक आसा पूण तांकां फेसिलिटी नासली बसपाक. ते खंय रस्त्यार बसताले. आयज तांकां आमी मार्केटांत काडून वेवस्थीत तेंची सोय करून आमी बसोवपाक सोदता. खुबशे एनक्रोचमेंट काडले आसा आनी हांव मागता की लोकां कडेन की आमकां कॉपरेट करचें. कित्याक हें जितली एनक्रोचमेंट काडटले तितले आमचे बिजनसमॅन्स आसा जे दुकानदार आसा हे तांकांच बऱ्याक पडटलें. फ्री मुवमेंट जातली मार्केटान आनी आमी अशें डिसायड केलां की पयलींचें जें मार्केट आहा फीश मार्केट थंय सगळे हे फ्रूट वेंडर्स बी आसा पळय धाकटे धाकटे घेवन बसता नाल्ल घेवन बसता तांकां थंय भितर घालचे आनी ते आतां रिनोवेट करपाक आमी ऑलरेडी एस्टिमेट करपाक दिला